येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. सावरफोंड सांकवाळे 3 गाड्यांमदी भिरांकूळ अपघात. दोग 3 जाणांक किरकोळ दुखापत. जखमीक गोंय वैजकी हॉस्पिटलात केले भरती. वेंचणूक पावली तोंडार. संभाव्य युतीकार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मदीं पेटले. दाबोळी ब्लॉक काँग्रेसीन सरकाराचेर हल्लो केलोच. तेच बरोबर राष्ट्रवादीच्या जुजी फिलीप डिसोजाचेरय केलो फारपेट. नौदळाच्या सैन्यान कसरती सयत गोंयांत मनयलो नौदळ दीस. नेव्ही हाऊस वास्कोच्या आयएनएस गोमंतकात दोळे दिपकावपी प्रात्यक्षिका. आणि आता आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस समान आदार सोदपाचो यत्न करत असले तरी युतीच्या 2 संभाव्य भागीदारां मदलें राजकारण अजूनय घटमूट आसा. शेनवारा दाबोळी ब्लॉक काँग्रेसीन सरकाराचेर हल्लो केलोच. तेच बरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो राज्य युनिटचो अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजाचेरय फारपेट केलो. जुजे फिलिपान आमकां उपदेश दिवचे सोडून आपल्या पक्षा भितर लक्ष दिवचें अशें दाबोळी गट काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष एनाक्लेटो डिसोजान सांगलें. जुजे फिलीप एके वटेन काँग्रेसी कडेन युतीची सपनां पळयता आनी दुसरे वटेन आमचेर आरोप करता. ताका जर इतलोच दुबाव आसा जाल्यार ताणें आमचे वांगडा युती करची न्हू अशें एनाक्लेटो म्हणटा. पळयात. मुरमुगांव तालुका चड्यार उदक सारकें प्रेशरान मेळटा लोकांक. दाबोली आमकां उदक मेळना. निवाड्याचो लोक सकाळी 2-3 उठ्ठा आनी उदक भरता. केन्ना तें उदकूय येना. बीजेपी सरकार म्हणटा 16,000 लिटर आपण उदक दिता पूण हिंगा उदकच मेळना. आमकां तें फ्री उदक नाका. आमकां जाय डेली उदक. देर आर लॉट ऑफ रोड्स इंटरनली विच आर टू बी डन. भितर लोकांचे आमी घरां जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक गेल्या तेन्ना आमी पळयता लोकांच्या देरांनी रोड ना. लोकांच्या देरान गटर आसा ते गटरांतल्यान लोक वयता. वी वॉन्ट अँड वी विल स्टील सपोर्ट कॅप्टन विराटो फर्नांडीस. नाव दॅट ही हॅज अक्यूज्ड अस, it is better that he should not align with Congress because he is having doubts and we are having more serious doubt on him because पळय आतां तो आमकां एक्यूज करीत आहा. एक साउथ गोवाची नेली रॉड्रिक्स म्हण ती आतां बीजेपीची महिला प्रेसिडेंट जाली साउथ गोवा. शी इज सपोज टू बी एनसीपी टॉप लीडर. हे सगळे तुम्ही बिहाइंड द सीन करता आणि आमकां टार्गेट करता दॅट वी आर डुईंग दिस. वाय हॅव यू नॉट टेकन एक्शन ऑन युअर ओन MLA? यू हॅव गॉट नथिंग टू से. यू मेंटेन, पुट युअर हाऊस इन ऑर्डर फर्स्ट अँड डोंट एक्सपेक्ट काँग्रेस पीपल टू एक्ट टू युअर डिमांड्स. वी हॅव आवर ओन व्ह्यूज. वी हॅव आवर ओन आयडियाज. आमकां कितें करपाक जाय तें आमी आमच्या हाय कमांडाक इन्फॉर्मेशन दिवन तेंचे परमिशन घेवन आमी ते फुडें वयतले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सावरफोंड सांकवाळेंत शेनवारा 3 गाड्यांमदी भिरांकूळ एक्सिडंट जालो. आंगार कांटो हाडपी एक्सिडंटांत दोग 3 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें पुलिशेन सांगलें. जखमीक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयान व्हरून घातल्यात. ह्या अपघातात 3 गाडयांचो चुरो जालो. एक स्विफ्ट आणि 2 स्विफ्ट डिझायरा मदीं हो अपघात जालो. एक स्विफ्ट कार कुठ्ठाळीच्यान वास्कोचे दिकेन वताली. हे कारीच्या चालकाचो गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें मुखावेल्या कारींक व्हरून मोखले. ट्रॅफिक पुलीस निरीक्षक सुदेश नार्वेकारान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. जो एक्सिडेंट जाला तो सादारण 4 सुमार 3 गाडये म्हणजे 3 कार हेजे मदीं जाल्लो आसा. हेतूर एक कार जी 06D 2.99 ही कुठ्ठाळे टू वास्को सायडीन वयताली आनी तिच्या ड्रायव्हराचो म्हाका दिसता कारीचो कंट्रोल गेलो आनी तेणेन ते 2 कारी वास्को टू कुठ्ठाळे वयताल्यो पळय तांकां डॅश दिलो आनी त्या कारणान हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी तेतूर गाडयेंतले थोड्या लोकांक मायनर इंजरीज आसा. तांकां शिफ्ट केल्या 108 एम्ब्युलन्सीन. खंय? GMC बांबोळी गेलेले. हे रेड स्विफ्टां कितले जाण आशिल्ले? तेतूर एक 4 जाणां आसलेलीं. तेतूंतले एकट्याक इंजर्ड जाला आनी दुसरे ती स्विफ्ट डिझायर आसली पळय तेतूंतले एक 2 जाणांक हॉस्पिटलांत गेला. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.
काल मेरेन गोंयच्या राजकीय मळार फक्त पयशांचेच बुरशे वेव्हार पळोवपाक मेळटाले. लोक अक्षरशः बेजारिल्ले. राजकीय पावंड्यार तत्वाचो आदारच दिसनाशिल्लो. पूण 5 दिसांच्या उपोशणा उपरांत भ्रश्टाचारी शक्तीक बागोवचें पडप ही गोंयांत नव्या राजकीय क्रांतीची सुरवात आनी ताचें श्रेय गोंयकारांकच दिवपाक जाय, दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान सांगलें. आपाचो फुडारी आदोगाद अमित पालयेकारान पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाच्या विरोधात 5 दिसांचे उपोशण केल्या उपरांत TCP आनी पंचायतीन हेरिटेज सायट आशिल्ल्या बफर झोनांतल्या बांदकामांक दिल्ले परवाने रद्द केले. त्या जैताचे फाटभुंयेर आपाचो सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयला. विमानतळा वयल्यान आयले तो अमित पालयेकारागेर गेलो. We are really proud of Amit. आम आदमी पार्टी जो है वो एक ईमानदार राजनीति को रिप्रेजेंट करती है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. आम आदमी पार्टी जो है वो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है. आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती है. अमित जी ने अपनी जान दांव पे लगा के गोवा के हेरिटेज को बचाने की कोशिश की. 5 दिन के फास्ट के बाद अल्टीमेटली उन करप्ट फोर्सेस को झुकना पड़ा इनके सामने. ये जीत गोवा के लोगों की जीत है. मुझे लगता है कि इस टाइम ऑल द डिवाइन फोर्सेस आर गेटिंग टुगेदर और कुछ अच्छा होने वाला है गोवा में. इनका जो ये फास्ट है ये एक शुरुआत है. मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है. नहीं तो अभी तक पॉलिटिक्स जो जिस तरह से गोवा की पॉलिटिक्स चली है इसमें कौन ऐसे करता है? कोई नहीं करता. ये जितने पॉलिटिशियंस हैं सारे पॉलिटिशियंस तो पैसे लेके पैसे दे के कब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी में जा रहा है. इतनी गंदी हो गई है, इतनी करप्ट हो गई है पूरी पॉलिटिक्स और गोवा के लोग उससे परेशान हो चुके हैं. गोवा के लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें. ये जो अमित जी ने शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव जो हैं वो इस बार ऑर्डिनरी चुनाव नहीं होंगे, वो एक रेवोल्यूशन होगा, वो एक क्रांति होगा. पूण पालयेकारान हे सगळे पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर केले असो आरोपय जावपाक लागला. ताका 5 दीस उपोशणाक बशिल्ल्या अमित पालयेकारान जाप दिली. आज तुम्ही पळयला की सगळी परत तीच मिक्स भाजी सुरू जाल्या. तीच मिक्स भाजी आज एक तरी विकत घेता अशें म्हणपाक शकता. हॉर्स ट्रेडिंग हॅज स्टार्टेड बिफोर इलेक्शन्स दिस टायम. लास्ट टायम इट वॉज आफ्टर इलेक्शन्स. आनी आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट इनफ की गोंय आज विकपाची जी पद्दत चालू जाल्या सरकारा भितर ती खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी अक्रॉस पार्टी लायन्स आय थिंक पीपल शूड दिस टायम डिसायड that they are going to vote for the state of Goa against corrupt practices and bringing nicer people to represent them. What stopped them from coming there? Yesterday BJP functionaries came there, ministers came there, Goa Forward people came there. What stopped them from coming to the protesters or to me? Reginald थंय आयलो, एक उतरान विचारना, फ्रेंड मरे तो म्हजो, बरो उलोवपी मनीस मरे तो म्हजो. एक उतरान बाबा कसो आहा काय म्हणून विचारलें, दूख जातलें आसलें. सो डोंट टेक पीपल ऑफ गोवा फॉर अ रायड. आय एम आन्सरींग दीस क्वेश्चन. जेन्ना थंय कोण कोण आयले मिनिस्टर नांवां घेना, सगळे येवन गेले. फाटल्यान बसयल्ले तांकां कित्याक जाणा मरे काल फर्स्ट टायम प्रोटोकॉल फॉलो करूना. कित्याक जाणा तो, कित्याक करूना प्रोटोकॉल? आज लोक रागार आसा तांचेर. हें तांकां जेन्ना कळून आयलें, फेस्ताक आयलें तेन्ना काल, तेन्ना आज म्हणटा पॉलिटिकल मायलेज म्हणून सीएम आयलो मरे थंय. कित्याक येवना तांकां मेळपाक? कित्याक सीएमाक दिसलें ना की एकट्याक तरी मेळचें म्हणून थंय येवन? लज आसा जाल्यार मेळपाक जाय आशिल्लें. घे पॉलिटिकल मायलेज. काल सीएमान येवन सांगपाचें आपूण पळयता म्हणून डेमोलिश करता म्हणून. कित्याक पॉलिटिकल मायलेज घेवंक ना ती? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फेरीवाल्या कडेन हात मिळवणी करून गोंयचे पर्यटन पुलीस पर्यटकांक त्रास दिवपाक लागल्यात. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डीचे हजेरेर टिका केली. जाल्यार मिकी पाशेकोच्या म्हणण्या प्रमाण हांगा ब्युटिफिकेशन म्हणटा तें कसलेंच जाल्लें ना. कंपाऊंड वॉल घातलो म्हणजे सोबितीकरण जालें अशें जायना तो म्हणटा.
कोलवाच्या ट्युरिस्ट फॅसिलिटी सेंटराचे म्हटल्यार पर्यटनाच्या मुळाव्या सुविधांचे उक्तावण जाले. या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री बाबू आसगांवकर हजर आसलो. मुळाव्या नव्या सुविधांक लागून कोलवेच्या पर्यटनात भर पडटली अशें सांगून बाबू आसगांवकारान पर्यटनाच्या वावराची तोखणाय केली. केंद्रीय मंत्री मात ह्या वेळार कितें उलयलो ना. Beach is clean. You see now how many hawkers are there. Every day they are pushing. Every day they are making the problem for the tourists. Your tourists, your some police are there. They are keeping hand in this way, and just they are allowing them. Your tourist police, because Bengali people are send them out. But here, what about? Just see what's going on, please. I want that beach should be clean. And I know I put in these things because of the Honorable Minister is going to hear me and he'll act on this. And please, my friend, Tourism Minister Baba Zagar, my friend, Swapte Chairman, the two plague, you done it, you put it that these was names are there also. Because don't do any discrimination. The last time I'm just pleasing Minister of the Honorable Minister of the Tourism, Mr. Reddy ji, you know, this toilet fee is kept too much for the local people. It should be little, rate should be down. आमकां टुरिस्ट जे आसात वर्ल्डा भितर आमचे बिचीस पावपाक आमकां खूब त्रासदायक जातालो, कारण वर्ल्डा भितरल्यान आमकां ज्यो फॅसिलिटी आहा त्यो वयर सुद्दां कळपाक जाय. म्हणून स्वदेश दर्शनांतल्यान आमकां ह्यो फॅसिलिटीज मेळ्ळ्यो. कमीत कमी 19 कोटी आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमकां दिल्यो आनी तश्योच 15 ते 16 कोटी आमचे गव्हर्नमेंटान स्पेंड केलो. आनी हें ब्युटिफिकेशन तुमच्या मुखार आज बऱ्यांतलो वर्ल्ड क्लास टॉयलेट आमी मागलोला, तेजे भितर चेंजिंग रूम, लॉकर सिस्टम, हे सगळे फॅसिलिटी हांगासर आयिल्ले आसा. आमचे एकच आसा जो टुरिस्ट वर्ल्ड क्लास येता, चडांत चड बिचेस टुरिस्ट हांगा येवचो. आमचे ह्यो बिचीस आसा त्यो वर्ल्ड फेमस बिचीस आसात आनी तेजो आनंद सगळ्यांनी घेवचो. आदले पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन मात कोलवेच्या सोबितीकरणाचेर फारपेट केला. तो म्हणटा आपणे हांगाच्या सोबितीकरणाचो प्लॅन केल्लो. आताच्या पर्यटन मंत्रीन कितें आनी खंय खर्च केला तांच्यो डिटेल्स दिवच्यो. आयकात मिकीक. Whatever that construction took place or the beautification म्हणटा, I don't see there is any beautification. अरे ते कांपावंडा हॉल काडले म्हणल्यार ब्युटिफिकेशन जाता. No, this was nothing there. जेन्ना हे पयशे हाडले हांवें इन 2008-2009 हांवें हो प्लॅन हांवें पंचायत सरपंचांक, पंच मेंबरांक, सगळ्यांक गांवचे बरे देखणार आहा ताका कॉन्फिडंटान घेवन हो प्लॅनिंग केलेलो. आनी तो प्लॅन पास करून सेंट्रलाक धाडून आय एंगेज द एजन्सी. हांवें एक एजन्सी एंगेज केली तो प्रोसेस फॉलो करपाक, पयशे हाडपाक. टुलिप्स म्हणून लोटस म्हणून एक एजन्सी पुनाची, ती एजन्सीक हांवें एंगेज केली. सो तेंचे कितें नॉमिनल फीज आसता ते प्रोसेस करतना. सो ते प्रोसेस करून तेंचे नॉमिनल फीज तांकां कितें मेळपाचें आहा तें दे आर एनपॅनल ऑफ दॅट प्रोसेसींग. दॅट लोटस कंपनी दे आर एनपॅनल ऑफ दॅट प्रोसेसींग. सो दॅट वॉज गिवन टू दॅम आनी थ्रू दॅम वी गॉट दॅट फंड. ओके, सो हो सगळो प्रोसेस आहा आनीक जे प्लॅनिंग आहा not even 5% according to me, not even 5% what has it done. That was not a plan originally. What money was sanctioned for what that plan. आता पासत आयज जर हांव फोटी मारता जाल्यार आयज टुरिजम मिनिस्टरान सेंट्रल कोण लिडर येता, सेंट्रल मिनिस्टर येता, तुजो तेणें दाखोवचें आनी प्रोजेक्ट तरी सॅटिस्फाय करचें. बाबा हो प्लॅन हें केलो, चेंज केलो, रिवायज केलो आनी त्या प्रमाणे हे पयशे मोडले म्हणून. आनी पयशे मोडले जाल्यार हे पयशे खंयचे तरिकान मोडले आनी मोडून युटिलायज करून युटिलायज सर्टिफिकेशन केन्ना दिलें आनी परत केन्ना पयशे बाकी रिलीज केले आनी तोच एमावंट रिलीज केलो वो बाकीचे हूंय पयशे घातले ते सांगचे तेमी आयज. If I remember, it was around 80 crores.
गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. नौदळान शेनवारा गोंयांत नौदळ दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. नेव्ही हावज वास्कोच्या आयएनएस गोमंतकात सुवाळो जालो. 1971 वर्सा भारत पाक झुजांत भारतीय नौदळान म्हत्वाची भुमिका बजायल्ली. ह्या झुजांत भारतीय नौदळाच्या किलर स्क्वॉड्रनान कराची बंदराचेर हल्लो करून पाकिस्तानी नौदळाक पुरायेन काबार केल्ले. त्या दिसाची याद म्हूण देशभर नौदळ दीस व्हडा उमेदीन मनयतात. सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक आणि येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हजर असले. कार्यावळीच्या आरंभाक नौदळाच्या झुजारू विमानांनी एअर शो जालो आणि त्या उपरांत हेर कवायती. या वेळार भारतीय नौदळावर एक फिल्म दाखयली. And it is a significant day because it signifies the attack on the fourth night on Karachi harbour by the Killer Squadron of missile boats, which had carried out this daring attack on Karachi harbour, which tipped the balance and led to our victory in the 71 war. So every year we celebrate this day and we take it upon ourselves to strengthen our resolve to give up our best for the country. And Goa and the Navy has a very close relationship, and we were very fortunate to get our largest naval base, which is the largest air base, which is INS Hansa, is based in Goa, and some of the most advanced aircraft are based over here. And we have been in this air base since 1961, and it's our privilege to operate this along with civilian flights, and we have more than 75 commercial flights operating every day, and shall be our resolve to ensure safe and efficient flying operations in the years to come. And we are in constant touch with the state government, and we've been a part of lots of humanitarian aid and disaster relief operations, as well as rescues of using our divers. Lots of drowning cases which happen here. Despite all warnings, there are a whole lot of tourists who are not aware of the dangers of swimming in the sea. So very often we get these requests, and we have a team of 20 very experienced divers who respond immediately to all these requests. And the other role is coastal security, where all the agencies, that is the Navy, the Coast Guard and the state agencies, the coastal police, the customs, and all of us, we continuously have joint exercises so that the interoperability is very smooth and we ensure the safety of the coast. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. स 7 आणि 8 डिसेंबराक गोंयचें हवामान सुकें उरूं येता, जाल्यार 4 आनी 5 तारखेक कांय सुवातींनी हलकोसो पावस शिवरूं येता, हवामान खात्यान सांगलां. येता त्या सप्तकांत हवामान स्थिर रावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान 8 तारखे मेरेन राज्याक हवामान बदलाची विशेष शिटकावणी ना. चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडल्या 2 दिसांत कांय वाठारांनी पावस शिवरतलो, मळब कुपांनी दाटिल्ले दिश्टी पडटले. 4 आनी 5 तारखेर कांय सुवातांनी दवाची कुपां दिश्टी पडूं येतात. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव दिश्टी पडटलो. ते उपरांत चडावत आनी उण्या तापमानात ल्हव ल्हव वाड जातली. नुस्तेमारी करप्यांक विशेष शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.